मोगाच्या भोंय भयणो आमच्या जिवितांत एक देवदूत धाडलेलो आसा. आमकां आमचें जिवीत बरे भशेन चलोवंक देवान आमकां दिल्लें आसा. देवाचे जायते देवदूत आसात आनी तांचे मदें आयज आमी तीग जाणांची परब समोरता. पवित्र सभा तीग जाणांक नांवान तांची परब समोर उमता. ते जावन आसा मिगेल, गाब्रियल आनी राफायल. आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां तशीं. आनी तांची सगल्यांची नांवां जे शेवटचीं 2 अक्षरां आसात तीं एल ह्या अक्षरांनी सोंपतात. एल म्हणजे देव. हेब्रू भाशेन देवाक एलोहीम म्हूण पाचारताले आनी तांच्या नांवांनीच आमकां देव दिसून येता. जेन्ना आमकां मिगेल भाग्यान मिगेल आमची राखण करता तेन्ना देवूच आमची राखण करता. राफायल वो गाब्रियल ते आमच्या जिवितांत येता तेन्ना देवूच आमकां पेकयता, देवूच आमकां संदेश दिता.